Amid the rising number of COVID-19 cases across the country, the Goa government has imposed Section 144 of the Code of Criminal Procedure ahead of the festivals of Holi, Shab-e-Barat, Easter and Eid. As per an order by the District Magistrate of North Goa, Ajit Roy, on Friday, public celebration, gatherings and congregations will be prohibited during the upcoming festivals. In exercise of the power vested in me under subsection 1 of section 144 of Code of Criminal Procedure, public celebration and gatherings, congregations during this upcoming festivals like Holi, Shab-e-Barat, Easter and Eid ul-Fitr, etc. shall not be allowed in the public places in the state of Goa. The order read, any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code, it added. Holi will be celebrated on Monday while Easter will be observed on April 4th. Shab-e-Barat will be observed on Sunday. The Goa government also announced earlier that the Shigmo Festival Parade in the state stands cancelled this year due to the rising COVID-19 cases. Speaker sir, आम्ही कन्सिडरिंग राज्यात केसीस परत वाडपाक लागल्या. काल 189 जाले. डेली ना म्हणटे जाल्यार दिसाक एखादी दुसरी डेथूय जाता. आमकां शेवटी सगळ्या लोकांचें आरोग्य हे खूब महत्वाचें आसा. त्या खातीर आयज ह्या फोरमा वयल्यान आमी सार्वजनीक शिमगो जो गव्हर्मेंट शिमगो करताले तो कॅन्सल करता, तो करिना. दॅट इज द फर्स्ट थिंग. दुसरी गजाल, आमकां कॉम्पेन्सेट जेंकां करपाक जाय पळय पोरूय कॉम्पेन्सेट केल्ले, ओके, त्याच लायनीचेर वॉट एवर द कॉम्पेन्सेशन दिवपाक जाय जेणी जेणी तयार केल्लें आसता आनी कितें त्या लायनीचेर आमी स्पीकर सर वॉट एवर द थिंग्स तेंच्यांनी कॉम्पेन्सेट कितें करपाक जाय त्या पद्दतीन कॉम्पेन्सेट करता. तिसरी गजाल स्पीकर सर, आमी धार्मीक शिमगो उत्सव जो देवळांनी जाता, जो गांवांत जाता, तेंच्यांनी शिमगो उत्सव आपूण लिमिटेड जेका आमी म्हणटा त्या लिमिटेड पद्दतीत करचो, ताका परमिशन घेवन येवपाची कांय गरज ना. बट सगळ्यांनी SOP जी आसा ही फॉलो करची. आमी जशें म्हणटा की मास्क वापरपाक जाय, म्हाजे कडेन आसा, फक्त उलयतना काडला, मास्कूय वापरपाक जाय, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करचें, सॅनिटायझर, कारण परत एकदां जर खूब मोठ्या प्रमाणात केसीस वाडपाक लागल्यो जाल्यार आमकां त्रास जातले. त्या खातीर लोकांचें आरोग्य हे पयलें आसा. उत्सव दर वर्सा येत रावतले, हे सगळें कन्सिडर करून फक्त परमिशना खातीर कोणी दिवचें न्ही. बट ओवरऑल शिमगो जालो किंवा बाकीची सगळीं फेस्टिवलां आसतलीं, ह्या सगळ्या फेस्टिवलांचेर खंय तरी लिमीट येवपाक जाय. नंबर जो आसा हो लिमिटेड आसपाक जाय. इवन दो लग्न सुवाळे चालू आसा, बर्थडे पार्टी चालू आसा, ह्या सगळ्याचेर सगळ्यांनी SOP फॉलो करची, इतकें जावं मागता. आनी ह्या विशयाचेर हांगा थांबोया. Other states and union territories to take similar steps include Delhi, Madhya Pradesh and Bihar among others. Over the last few weeks, coronavirus cases have been on rise across the country. As many as 62,258 new cases were registered in last 24 hours, the Union Health Ministry informed on Saturday. As per the State Health Department, there are currently 1,379 active cases in Goa, including 170 in the last 24 hours. The total death toll in the state stands at 824. Subscribe to Goa First News and Entertainment channel and click on the bell icon and never miss any update.